सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकाची सुरवात. रामाताय गांवांत सुफितांच्या कुळांतलो कोण एकलो दादलो आसलो. तो इफ्रामाच्या दोंगरी गांवांत रावतालो. ताचें नांव एल्कान. तो जेरोमाचो पूत. हो एलिहूचो पूत. एलिहू तोहूचो पूत. तोहू सुफाचो पूत आनी हो गांवान एफ्रामाचो. ताका दोगी बायलो आसल्यो. एकेचें नांव आना आनी दुसऱ्याचें पेनिना. पेनिनाक भुरगीं आसलीं पूण आनाक नासलीं. तांचो घोरकार वर्साच्या वर्सा दोलबारांच्या सर्वेस्पराक बसूंक आनी योद्न भेटूंक आपल्या नोगरांक तावन सिल्लो दोंगरार वेतालो. थंय एलीचे दोग पूत होफनी आनी फिनियास सर्वेस्पराचे यादनेक कशे ताची सेवा करताले. आपलो योद्न भेटयतालो त्या दिसा एल्कान पेनिनाक आनी तिच्या भुरग्यांक ह्या योद्नांतले जायते वांटे दितालो. पूण जोरी तो आनाचो चड मोग करी तरी तो तिका एकूच वांटो दितालो. कित्याक सर्वेस्परान तिका भुरगें दिवंक नासलें. आनाक सर्वेस्परान भुरगें दिवंक ना देखून तिची विरोधी तिका किकोंत करूंक बोगोर तिका सतायताली. आनी अशें वर्साच्या वर्सा घडटाले. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत वेता तितले फावटी अशी ती आनाक सतायताली. ह्या पासत आना रडटाली आनी कांय जेई खायनासली. तेन्ना एल्कान तिच्या पतीन तिका म्हणलें, आना, तूं कित्याक रडटाय आनी कित्याक जेई खायनाय? इतली खोंतींत तूं कित्याक बुडल्याय? 10 भुरग्यां परस हांव तुका चड न्हय? देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. म्हणुया, दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलों? सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणीचें पात्र उबारतलों. सबाब, दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. सोबे माजार सगळे ताचे पोटचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. सबाब, दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या घराच्या आंगणांत तुजे मार्गान बिडां मोदें जेरुसल्या. सोबे माजार सगळे ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. सबाब, दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. जेजू म्हणटा, काळ बदलो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. सर्वेस्पराक सोय. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुआंवाक धरून कैदी केल्ले उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ बदलो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. एकदां तो गालिलाच्या दर्याचे देगेच्यान चलून वेतालो.
त्या दोरयांत सिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे जाळां मारताले, कित्याक ते खारवी आसले. तांकां ताणें देखले आनी जेजून तांकां म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशाक धरता तसले खारवी करतलो. आनी रोखडेच ते जाळां थंयच सांडून ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय थावन मातसो फुडें वचून जेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव होड्यार आपल्यो रांपणी सारक्यो करताले ते ताणें देखलें आनी रोखडेच तांकां आपयलें. आनी जेबेदेवाक आपल्या बापायक भाड्याक लायलोल्या मानाया बाराबोर होड्यार सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्तांव. मुखेल बोल जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. नियाळ आदार खेळा मैदानार जेन्ना कोच प्रॅक्टीस मॅच खेळटाना खेळगड्यांक पळयून तांकां खेळपाची सुवात दिता. देखीक फॉरवर्ड, मिडफिल्ड, बॅक, गोलकीपर तांची त्या त्या सुवातेर कशे खेळटात ते पळयून आपली स्ट्रॅटजी बसयता आनी कसो आपले खेळ जिखूंक पावतलो आनी येस मेळटलो हें पळयून आपल्या खेळगड्यांक खेळयता. शुभ वर्तमान आमी वाचीत जाल्यार आमकां वाचूंक मेळटा गालिल्यांत जेजूचें मुण्यारपण सुरू जाता. जंय जेजू चौगा खारव्यांक आपले शीस म्हूण विंचून काडटा आनी देवाच्या राजाची परगटणी सुरू करता. जेजू खारव्यांक विंचून काडटा कारण एक बोरवोसो घेवन जियेतले आनी नीज वावराडी. 2 त्या बराबर एक पोणगोट कशे दोरयांत मासडी दवरपाचें काम एकमोटीन आनी एकामेकाक समजून वावरतात. 3 थीरपणान वावर करतले खंयचेय वेळार वावराक तयार. 4 खारवी आव्हान घेतले मनीस कितलेय तुफान आयल्यार पासून अखंड रावतले. 5 खारव्यांक मासडी मारपाचो खेळीत गूण आसा, स्किल्ड वो प्रॅक्टिकल असली तांची वागणूक. त्या पासत जेजून आमकां विंचून काडल्यांत, कित्याक दर एका क्रिस्तांवांत जेजू असलेच गूण रावता. खालतेपण, ल्हानविकाय, जाणवाय, उमेद, सहोबेगेलीपण, मागणें, देवाच्या उतराचेर खोल विस्वास, जिवितांत वांटणी, एकचार आनी त्याग. जेजू सांगता, पयलीं तूं म्हाका सोद, उपरांत तुका सगलें फावो जातलें. मागणें जेजूकूच पयलो सोडूंक आनी ताचो नीज पाटलाव करूंक आमचेशी तूं राव जेजू.